गोयचो खण वेवसाय फाटल्या 3 वर्सांसावन बंद आसून सरकाराच्या तिजोरेंत महसूल येवपाचें प्रमाण कमी जालां. राज्य सरकार रिणांचे हप्ते फारीक करीत आसात. कांय कंत्राटदारांची बिलां दिवपाचीं आसात. मात सरकार केंद्रा कडेन विशेष आर्थीक पॅकेजी खातीर हात पसरचे ना अशें मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलां. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी उसरा कांपाल मैदानाक भेट दिवन केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या वाडदिसाचे सुवाळ्याचो आढावो घेतलो. हो सत्कार सुवाळो न भूतो भविष्यती असो जातलो. हो सत्कार नागरिकां तर्फे जातलो अशें तांणी सांगलां. मायनिंग जो मेन सोर्स ऑफ इन्कम आसलो ताचेर ब्लँकेट बॅन आयल्या नंतर गेल्या 3 वर्सांक ही स्थिती आसात न्ही. आनी आतां अशा पोजिशनार आयल्या आनी जी आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचे कामाक घेतलेली ऑर्डरी दिवप इज अ इजी थिंग. मागीर ताणें काम केलें आनी बील रेज केलें की वी हॅव टू पे इट न्ही. त्यामुळे पेमेंटा खातीर थोडी हें जाता, अडचण जाता. ही गजाल खरी आसा. प्रश्न सिंपल आसा. तुमची आमकां केंद्रान दिवपाचें जें सेंट्रल किटीसून आमकां ज्यादा मदत दिल्या. केंद्राचे खंयच्योय स्किमी आसात जाल्यार आमी मागपाक मोकळे आसात आनी वी हॅव बीन अवेलिंग दोज. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पा खातीर निविदा ह्या म्हयन्याच्या अखेरेक जारी करतले. राज्याचे ॲडव्होकेट जनरलांचोय सल्लो मागिल्लो. तशेंच FPRP खातीर ह्या नादी कांय सुत्रां सरकारान मान्य करून तातूंत कांय हेर कलमांचो समावेश करण्याबाबत एजी कडेन अहवाल मागिल्लो. तांणी तो शुक्रारा सादर केला. आतां निविदा खातीर मार्ग मोकळो जाला. ह्या म्हयन्याच्या अखेरेक निविदा जारी करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी दिल्या. काल फायल म्हाका हाजे कडल्यान आयल्या, एजी कडल्यान. ताणें काही MOUs आनी काही सजेशन्स केल्यात. ती इनकॉर्पोरेट करून हातूंत RFP खातीर ती इनकॉर्पोरेट करून म्हज्या अंदाजान ह्या म्हयन्याच्या अखेर पयलीं घेतली. मजगतीं पत्रकारां कडेन उलयतना जुवारी न्हंयचेर समांतर पूल उबारणी तशेंच राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण, काणकोणच्या 3 पुलांच्या बांदकामाची पायाभरणी आनी हेर कार्यक्रम 19 डिसेंबरच्या ऐवजी 26 डिसेंबर दरम्यान जातले. बरोसो म्हूर्त काडून डिसेंबर अखेरेक तारीख निश्चित करून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांकां कळोवचें अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार हांकां सांगलां अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. 25 ते 28 साधारण 26 जातलो असो अंदाज आसा. गडकऱ्याक परते आपयतात तुमी. हय, 2 फावटी येवपाचोच तो. एकदां 13 आनी एकदां 19 असो आसलो. 26 IDEXCO ब्युरो रिपोर्ट.